नमस्कार. आयच्या खाशेल्या हिडोनाक तुमकां सगळ्यांक येवकार. विशय मातसो गुंतागुंतीचो आसा आनी तो म्हळ्यार ट्रकांचो, मायनिंगाचो आनी रेटीचो. म्हणजे एक म्हण आहा की मार्गा लागपा जाय म्हण गजाली. इतलीं वर्सां बंद आशिल्लें मायनींग, खंय तरी मार्गा लागता अशें दिसतनाच परत सगळे आडमेळी सुरू जाल्यात. नक्की कित्याक लागून आनी हातूंतल्यान मार्ग कसो काडप, ह्या गजालीचेर उलोवपा खातीर दोन मानेस्त आसात. दोग जाणांक घेवन हांव हिडोन करता आनी दोनूय ह्या विशया कडेन संबंदीत. पहिले ते म्हळ्यार भाजपाचे ज्येश्ठ फुडारी आनी कुडचडेंचे आमदार निलेश बाब काब्राल. दुसरे सावर्डेचे आमदार आनी मोगोचे ज्येश्ठ फुडारी दिपक बाब पावसकर. स्वागत. हांव सुरवात तुमचे कडच्यान करता. केन्ना मार्गा लागपाची आनी खंय अडलां? कारण एक अख्खी गोंया भितर एक इम्प्रेशन तयार जालां की इतलीं वर्सां आमी म्हणटाले की सुरू जायना मायनींग, सुरू जायना मायनिंगा लागून हे प्रॉब्लेम बंद जाल्ल्यान हे प्रॉब्लेम जाला, तो प्रॉब्लेम जाला. आनी आज जेन्ना एक्चुअल सगळें सुरू जाता तेन्ना आमची येरादारी सुरू जायना. कितें प्रॉब्लेम? विशय म्हटल्यार ट्रकांचो जो ट्रान्सपोर्टाचो रेट आसा तो हे मिनेर जे आसा ते दिव करिना आनी तेजे वाडीन सगळे ट्रकवाले एक सायड जाल्या. आनी लास्ट इयर तांकां अशेंच रेट दिता म्हणून तांकां फटयल्ले आसा आनी तांकां तें दुख्ख आसा आनी त्या खातीर ते रेट घेतले शिवाय चालू करूं सोदना. निलेश, तुमी तुमचो आर्ग्युमेंट आशिल्लो की जो वाडोवन रेट मागतात तो घडये म्हयन्याक तुमकां एक 3000 सुमार दितलो. पूण त्या 3000 लागून सद्या 80,000ची येणावळ बंद दवरले. दॅट वॉज वॉट यू सेड. स्टील फर्मली बिलीव इन दॅट. आनी तुमी खंयच्या सायडीच्यान आसा सद्या? तुमी एक कशी भुमिका घेतल्या की हांव तुमचे बरोबर आसा पूण म्हाका तुमगेलें सगळें पटना. वॉट इज द तुवें सांगला ते सारकें सांगला. हांवें सांगलां, तुवें सांगिल्लें ना पण तेच तुवें म्हटलं पळय, हांवें सांगला ते सारकें म्हटलं की थोडे पत्रकार हांगा थंय नाचयता आनी विशय खंयचे खंय व्हरता. पळय म्हजो दोगी जाणां हांगा हाडटा. हय, म्हजो जो विशय आसा, हांव ट्रकवाल्याच्या वांगडा आसा. हांव केन्ना इतलीं वर्सां कितलीं वर्सां जालीं रे आसा हांव आनी आजुनूय आसा. पूण विशय कितें आहा, थोड्यो विशय जे आसता पळय तेणे स्टेटमेंट करता की रेट वाडोवंक ना. सीएमान मदीं पडून रेट वाडोवंक शकूंक ना. लास्ट इयर तो कितें म्हणटा, दीपक म्हणटा ते भाशेन सारकें आसतलें, नो डावट. पूण सीएम मदीं पडून रेट वाडयली. बाकीचे विशय आशिल्ले दिपकान डिस्कस केले, हांवें डिस्कस केले की तांकां GPS आसा ते 8,000 ते 5,500 करचे, रोड टॅक्स आसा तो क्वार्टरली करचो, हे विशय मांडले. सीएमान एग्री जाले. आतां ते चालीक लागलेले आसा. पूण खंय तरी म्हाका दिसता वी हॅव टू एक कोणाक विचारपाक आमी पयलीं चालू करपाक जाय. आतां तेंचो विशय आशिल्लो की म्हाजे कडेन येयले, आतां म्हाजे टिका करता, म्हाजे उलयता, म्हाका कांय जायना. म्हाजे कॉन्शियन्स इज क्लियर आनी हांव आजुनूय सांगता हांव ट्रकवाल्याच्या वांगडा आसा. हांव खंयच्या मायन ओनराच्या वांगडा कसलेच पांगूस ना. पण तुका तांची सगळ्यो गजाली पटना. ना पटना म्हणल्यार कितें, एकूच गजाल पटना. कशी घडना? अरे म्हणल्यार पयलीं तुमी रेट वाडोवना म्हणटा, रेट वाडयले न्ही. फुडें कितें आसा, सीएमान सांगलां की डिसेंबरान बस या परतून. तेन्ना सांगलें की मिटींग आतां दीपक बाब आशिल्लो, सगळे आशिल्ले. दीपकान सांगलां की डिसेंबरान परतून बसून करता. आतां विश्वास ना जाल्यार गव्हर्मेंटा कडेन आनी कितें येता. तुमी करा, तुमी जाय आतां तर स्टँड घेतला पळय, सारको स्टँड घेतला अशें म्हणटा की कितें आहा, रेट वाडोवप पासून चालू करचें ना. 2 म्हयने ऑक्टोबर गेलो, सप्टेंबर गेलो, ऑक्टोबर गेलो, आतां नोव्हेंबर आज तारीख पळय. म्हणजे अशें बरें आहा, अशेंच उरपाक जाय, अशें आमकां बरें दिसता. विशय रेट वाडोवपाचो ना. हांवें म्हाका दिसता स्टेटमेंट क्लियर केल्लें आसा. म्हजो विशय स्ट्रेट आसा. गव्हर्मेंटा मदीं पडून जेन्ना गव्हर्मेंटाक मदीं घालता कोणूच, गव्हर्मेंट एक कितें तरी थारायता जाल्यार गव्हर्मेंट तोच चीफ मिनिस्टर सांगता की सगळे विशय मांडया, चालू करया आनी मागीर पदाक तरी रेस्पेद दिवपाक जाय. एक असो दीपक आर्ग्युमेंट हांगेलो की तुटसर ताणची न्ही, बरोबर न्ही? तुटसर ताणची न्ही. जेन्ना आतां चीफ मिनिस्टर मदीक पडला आनी यू आर अ पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट, जेन्ना तुमचो चीफ मिनिस्टर, आतां तुमचोच म्हणटा, हांव काँग्रेसवाल्या म्हणनाशिल्लो, बट यू आर अ पार्ट ऑफ द गव्हर्मेंट. तुमचो चीफ मिनिस्टर मदीक पडून जेन्ना एक एश्युरन्स दिता, एक रेट थारायता आनी मागीर तुमी वतात आनी कंप्लिटली ताजे विरुद्ध करता. डोंट यू थिंक दिस इज एन इन्सल्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर? ना, सरकारान मध्यस्थी घेतलेली आनी आमच्या मुख्यमंत्र्यान मनोहर भाईंनी मध्यस्थी घेतलेली. खुबश्यो मिटिंग्यो निलेश काब्राल, हांव आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत, झाटी, प्रसाद गांवकर अशे बसताले मिटिंगे आनी मायन ओनर बसताले. पूण हेतूर कितें आसा, इंटरनॅशनल मार्केटाक रेट देंवला इतलेंच ते सांगता, बाकी सगळें सांगना. ते म्हणटा इंटरनॅशनल मार्केटाक रेट ना. आज आमचो $22 FOB आसा, फायनल टू बूट, जावं 22 ते 27 हेजे भितरूच आसा. आनी आमकां ते आयजो जी मागणी आसा ट्रकवाल्याची ती दिवंक जायना. आमी मानता ना न्ही, निलेशाक खबर कित्याक ते मायन्स इंजिनियर आसा, तांकां खूब एक्सपिरियन्स आसा आनी आमी मानता. पूण कितें जालें कितें हेतूर, हांव ते ट्रकवाल्याची मिस्टेक करना. मुख्यमंत्र्यान तरी सरळ
सांगिल्लें रेट दिवपाकूच जाय म्हणून, पूण तांकां मायनरांक समज बजेटां बसना म्हणून ते दिना. पूण जालें कितें, 2014 परतून मायनींग चालू जालें. 2013 या 14 मदीं चालू जाल्लें आनी मागीर स्टार्ट उरलें. तेन्ना सेजागोवानूच ₹11.30 दिल्लो. ₹11.30 पर किलोमिटर पर टन कोडली टू आमोणा पीग आयरन प्लांटा. आनी मागीर एक 4 म्हयन्यांनी आमकां एक्सपोर्टाक रेट कमी आसा, वाडना जालो म्हणून तेणी परतून 8.5 केलो. परतून ट्रकवाल्यांनी आंदोलन केलें आनी 9.5 जालो. तेन्ना डिझल रेट आसलो ₹44 आनी तेणी 9.5 केलो. आनी मागीर तेणी सांगलें जेन्ना जसो आमचो एक्सपोर्ट रेट वाडटलो तशें आमी तुमचोय रेट वाडयतले. तेन्ना परतून तें चालू जालें. अशेंच आंदोलन जाल्लें आनी 9.5 स्टार्ट जालें. पूण हेंच्यांनी हे 2014 जालें, 2015 जालें, 2016 जालें आनी आतां हे 17. हे मायनरांनी वर्स जशें सिजन कंप्लीट जातालो हांकां स्टेटमेंट दितालो तेच रेटीन आनी वाडोवपूच ना. म्हणून आज तांचो एक बेजीक आर्ग्युमेंट आशिल्लो की इंटरनॅशनल मार्केटा भितर रेट सामको पडला. आनी ते म्हाका याद जाता जेन्ना 2014-15 ह्यो वाटाघाटी चलताल्यो तेन्ना फायनली अशें ठरिल्लें की जर फाल्यां रेट वाडलो जाल्यार आमी निश्चित परत येवया आनी परत नेगोशिएट करून वाडोवपाचेर विचार करया. पूण रेट वाडला इंटरनॅशनल मार्केटा भितर. आज अशी परिस्थिती आसा की रेट इतलो वाडला आनी एक मायनींग कंपनी सांगता की रेट वाडोवन सुद्दां आमी तुमकां दिनात. लास्ट टायम $33 म्हटल्यार गेल्लो FOB. तरी सुद्दां तेंच्यांनी असोच आसलो. यू एग्री विथ दिस आर्ग्युमेंट? कितें अशें पळय हांवूय ताणें सांगलें दिबाबान सांगलें ते भशेन हांवूय रिलेटेड आनी आय नो इन एंड आउट ऑफ मायनींग. बरोबर. म्हाका रेटी खबर आसा. आतां सगळे इंटरनेट जाल्या कारणान सगळे कळटा. हांव मायनराची सायड घेयना. पळय मायनरान जाय तेन्ना पळय जेन्ना 2004 11 10 पळय जाय पळय हांकां नाकालो रेट दिलो. कित्याक गाडी येताले वयल्यान ट्रिपीक फाटल्यान ₹700 ड्रायव्हरांक दिताले. दीपक म्हाका म्हणटलो ₹700 ₹800 ₹600 ट्रिपीक फाटल्यान कित्याक डिमांड वॉज देर, रेट आशिल्ल्यो आनी ते करूंक सोदताले. आज परिस्थिती ना. आतां मायनर जे आसा लीज होल्डर, हांव मायनर म्हणटा नाका, लीज होल्डर जे आसा तांकां रेट दिवपाक परवडटा ना परवडटा तें तांकां खबर. पूण वेरेवर देर इज अ डिमांड ते 12.5 खंय ते ₹17 दितल्यान चालू करतले, चालू करना जाल्यार. पूण इशू कितें आसा आज कितें आसा सरकार तांकां सांगता चालू कर. कित्याक लॉट ऑफ इकॉनॉमी इज डेवलप्ड ऑन दीस मायन. खुबशे चालू आसा आनी तितून मायन खुबशे लीज होल्डर आसा ते चालू करूंक सोदना. आतां सेजागोवा इज लायक अ प्रायवेट लिमिटेड कंपनी. ताका प्रॉफीट लॉस म्हणटा तांकां लागना. तांकां कितें आसा ती प्रायवेट लिमिटेड कंपनी तेजे शेअर होल्डरा कडेन पयशे येता आनी यू आर अवेर. So in this Sezago has a pig iron plant to feed. That is the most important. Now other कितें आसा पळय इंडस्ट्री लायक दीस. आतां एक्सपोर्ट रेट इज वन पार्ट ऑफ फॉर द पर्टिक्युलर इंडस्ट्री. आतां काल पयर CMाकडे हांव लेट पावलो पूण म्हाका दिसता दीपक बाबी उलयल्लो आनी कोडलीचो आमोणा चालू करया म्हणलेले आज. आनी खंय तरी 11:30 ते केल्ले 12:30 मागता तशें कितें तरी फॉर्म्युला केल्लो 17 ट्रिपी जावपाक जाय, म्हयन्याक 17 ट्रिपी जावपाक जाय, 17 जाणां 16 जाल्यार इतले पयशे वाड अशें करून ते 12:30 पावोवपाचे अशे विशय मांडलेलो. दीपक बाबाकूय खबर आसा. पूण विशय कितें आहा, वी हॅव टू रिमूव सम. आतां कितें म्हाका एक जो निलेशाच्या हातूंतल्यान कळटा की एक सर्टन पॉझिटिव्हिटी दाखोवपाक जाय आनी पयलीं बिझनेस स्टार्ट करया आनी सायमल्टेनियसली वाटाघाटी चालू दवरया. कारण अल्टिमेटली कितें आसा, हीज आर्ग्युमेंट इज प्रश्न आहा तो 50 पैशांचो. 50 पैशाच्या प्रश्ना खातीर ₹12 आडावन दवरची न्ही. दॅट इज अ सिंपल आर्ग्युमेंट यू आर पुटींग. त्या 50 पैशांचेर वाटाघाटी चालू दवरया पूण हे ₹12 तरी मार्गार हाडया. चालू करया न्ही. चालू तेच व्हॉट इज रॉंग इन दॅट. आतां तो सांगता पळय फाटले फाटी वाडोवना पूण आतां तो मदीं पडून हांव पडून सगळे पडून खंय तरी 12:30 12:30 11:30 केल्या न्ही. ₹9.5 जाग्यार आतां 11:30 केल्या. पण रेट वाडलेली अशें ते मानपाक जाय. पूण सीएमान मदीं पडले गेले आमी कितले डिमांड केले जायना. हेजी पयलीं सीएम पडनासलो मदीं. करेक्ट, वील कम टू दॅट. बट ह्या आर्ग्युमेंट जो आसा की स्टार्ट करया आणि सायमल्टेनियसली वाटाघाटी करूया कारण तुम्ही आसात न्ही. मागीर वाटाघाटी स्टार्ट करून एटलिस्ट अल्टिमेटली इट इज अ क्वेश्चन ऑफ इकॉनॉमी आणि इंडस्ट्री. इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ few people. No, it is not a question of few people. It is a question of many people. अशी परिस्थिती भितर इंडस्ट्री स्टार्ट करची, इकॉनॉमी चालू दवरची आणि ह्यो नेगोशिएशन्स सायमल्टेनियसली करची. हें कित्याक जावपाक शकना? हें जाता जायना न्ही. जेन्ना आमी CMआड मिटींग जेन्ना आसताली निलेश काब्राल सर हांव आसता तेन्ना CMआन म्हटलेलें आतां आमी स्टार्ट करया हे रेटीचेर. तांकां मायनर जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आयिल्ले
आणि मागीर डिसेंबरात समज एक्सपोर्ट रेट वाढलो जो $40 वयर परत गेलो, बसया. परतून बसया पूण ते तयार ना न्ही अच्छा, अच्छा, अच्छा. मायनर तयार ना ना अच्छा, अच्छा, त्यांनी आजू सांगत आजू अरे ते सांगत मायनर आमकां कितें लागता लीज होल्डर आमकां कितें लागता ते तयार ना. आमकां सीएम लागता न्ही परतून ते CM म्हणटा- सांगता की तुम्ही ते चालू करा आणि पूण- परतून बसया पूण CM म्हणटा- रिस्पेक्ट ऑनरेबल आय हॅव रिस्पेक्टेड ऑनरेबल सीएम पळय म्हाका लीज होल्डर लागनाच शी खंय तरी आमकां इशू आसा पळय आतां इशू खुबशे आसा हांव जाणा पळय दीपक म्हणटा आतां न्यू MLA हांव जाणा 2012 नंतर कितले इशू आशिल्ले वन टायम सेटलमेंट ह्यो स्किमी आसा ओ जे कडेन बँका कडेन सीएम आमचे खाली कितलो झगडलो आनी करून घेतले देशभर असली स्कीम आसची ना नाका म्हाका दाखयची खंयचे इंडस्ट्री कशी दिल्ले सो आमी जेन्ना सीएम सांगता पळय मायनर जग मारू आमकां लागना लीज होल्डर आमकां लागना सीएम जेन्ना सांगता सीएमाच्या उतराक आमी मान दिवपाक जाय न्ही तेणें सांगला डिसेंबरान चालू करता मागीर करना आमी झगड्या मागीर परतून बंद दवरया पूण इशू कितें आहा आतां पळय ऑक्टोबर सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर 15 दीस जाले खंय चालू जाला पळय हांवें म्हजें म्हणणें इतलेंच की आमी आय एग्री विथ युअर आर्ग्युमेंट की अल्टिमेटली ते 50 पैसे ते 1 रुपया खातीर 11 ते 12 रुपये आडोवन उरची न्ही विच मेक्स नो इकॉनॉमिक सेन्स करेक्ट विच मेक्स नो इकॉनॉमिक It is सेन्स not only the truck owners. No, I just want to ultimately, finish my statement. It is not only the truck owners. Correct. It is also a lot of other people are dependent on that mining activity. आता किती आता only truck owners are not dependent. There are so many other people who are activity. खूप जण लोक असतात इव्हन कामदार असतात ते कामाक आता म्हाका सांग फाल्यां जर तेणी डिसायड केलें ना चालू करना आनी तेणी सांगलें लॉकआउट करता हो कितें करता सो विशय खंय उरलो 2012 अशीच जाल्ली लोक खंय बेकार पडले काम खंय रे आज इंडस्ट्री ना जे नोकरी दिवपा सारखे आमचे सायडीन कसलीच इंडस्ट्री ना एक ती मायनिंग इंडस्ट्री आसा ते नोकरी दिता फाल्यां तीय जर सगळे बंद पडले हांव म्हणना की ना आय एम नॉट ब्रिंग सेंटिमेंट्स आउट वा नाल्यार फाल्यां म्हाजे टिका करून घातले की ना वो आमकां सांगता मायनिंग बंद पडटा चालू करपाचें हांव तशें म्हणना म्हजें इतलेंच म्हणणें की आमी चालू करया आमी आसा न्ही You agree with this? My only simple thing, you agree with this that तुम्ही दोग जाण आसात तुम्ही दोग जाण आतां मदीं पडल्यात यू बोथ रिप्रेझेंट 2 डिफरंट पार्टीज इन द कोलिशन गव्हर्नमेंट सो स्टार्ट करिया आणि सायमल्टेनियसली वाटाघाटी करिया हें जावपाक शकता काय शकना ना हे सारकें पूण ते ट्रकवाल्याक तांकां दुख्ख ना पयलीं दुख्ख जालां म्हणजे लास्ट टायम जेन्ना पार्सेकर मुख्यमंत्री आशिल्लो तेन्ना अशीच मिटींग जाल्ल्यो आनी अशेच बिनेर आयल्ले आनी तेणी अशेंच वाडोवन दिता म्हटलें थोड्या दिसांनी तांकां फटयले न्ही पूण अशी जालें तेन्ना की एक्सपोर्टाचो प्रायस सामको वाडलो हय 33 34 जाल्लो नाही 33 34 ह्या वर्सांतलो न्ही तो हय, last year. बेसिकली हय Last ताज्या year. पयलीं आमचो प्रायस कितें आशिल्लो तर 70 80 110 बरोबर सो द slump has not recovered the argument that mining companies are making की जो slump जालो तो अजून पर्यंत रिकवर जाल्लो ना अशी परिस्थिती भितर तुम्ही समजून घेयात हेही समजून सगळ्यांनी समजून घेऊन स्टार्ट करचे इतलीच म्हाका दिसता आर्ग्युमेंट आता ट्रकवाल्या कितें आसा तांकां पर किलोमिटर पर टन आज सरकारान रेट थारयला 12 रुपया आनी 11.5 आनी पयले आनी 12.5 पयले 10 किलोमिटर तांकां खर्चूच आसा आज डिझलाक 4 रुपया पर किलोमिटर मेंटेनन्स 4 रुपया आनी ड्रायव्हराक 1.5 रुपया म्हणजे 9.5 रुपया तांकां एक्सपेन्स आसा खर्च आसा मग तेजेर ते 3 रुपये मागता आणि 3 रुपये दी म्हणटा पण हे 3 रुपया दिवप परवडटा काय परवडना हो प्रश्न येत नाही तांकां 9.5 रुपये खर्च येता आणि ते म्हणजे 3 रुपये मेळना जाल्यार आमचो जे लोन जो अमाउंट आसा तो आमी भरूं शकना आमी फॅमिली पोसू शकना यू एग्री विथ दिस आर्ग्युमेंट यू एग्री विथ दिस इकॉनॉमिक्स हांव पळय इकॉनॉमिक्स आय विल गिव डिटेल इकॉनॉमिक्स इशू पळय दीपक बाबाकूय खबर आसा तोय ट्रक ओनर हांवूय ट्रक ओनर इशू कितें आहा हांव तुका सांगता न्ही बंद दवरून इशू सॉर्ट आउट जाता ना जायना बंद दवरून इशू सॉर्ट आउट जाना हांव प्रॉमिस करता न्ही आजुनूय पळय तुजे फुलां करता तेजे उजीर करता आमी झगडया पळय तो पयलींच्या सीएमाक कोणाक कंपेर करता पळय ते इशू ना आतांचो सीएम दुसरे भशेन आता तुका कंपेर करूं शकना ना. आमी पयलींच्या सीएमाक खुबशे गोश्टी मानताले पूण थोड्यो गोश्टी तो करताले थोड्यो जायनासल्यो पूण ह्या सीएमाक तशें जायना न्ही पूण जेन्ना पळय लास्ट टायम सीएम इंटरव्यून जाल्लो पळय हांवूय आशिल्लो लास्ट टायम पूण आमकां अशी केन्ना मिटिंगेक आपोवंक ना तो मे बी डायरेक्ट उलयल्लो आनी कितें करपाक गेलो म्हाका खबर ना पूण आमी त्या मिटिंगेक केन्ना वचूंक ना ट्रकवाल्या कडेन पूण म्हज्या विशय कितें आतां हे रेट डिक्लेअर करनी पयलीं म्हाका दिसता 7-8 मिटिंगे जालो आनी तोय आशिल्लो हांवूय आसा मिटिंगेक पूण हे सीएमाक जेन्ना आमी म्हणटा मायनर आयकना मरे कोण आयकतलो पण खंय तरी गव्हर्मेंट ऑफिशियल मदीं पडटा म्हणजे आमचो सिनियर जो गव्हर्मेंट चलयता तो मदीं पडटा आनी सांगता तूं चालू कर आमी मागीर डिसेंबरांत बसया अरे ते खंय तरी आमी आयकपाक जाय न्ही बरें डिसेंबरान जर आयकना जाल्यार आमी बंद करया हांव आसा न्ही हांवूय बंद करया तुका करपाचें ना न्ही काम तुमगे बंद आसता डिसेंबर पर्यंत पावपाक उरना आतां सद्या आनी मागीर उरला कितें 2 म्हयने आनी कितें उरला मागीर आतांची परिस्थिती हो सीजन लोकांनी उडयलो आनी मागीर कितें आसा डिफरन्सीस कितें जावपाचें पळय हांव तुका सांगता आय मेकिंग क्लॅरिकल स्टेटमेंट ऑन वॉट आय हॅव क्लॅरिफिकेशन आय वॉन्ट टू टेल यू प्रॉपरली सी हांव ट्रकवाले वांगडा ना म्हण अशें घर संबंद लोकांनी केला तेजेर ना हांव ट्रकवाल्यार आसा
पूण जेन्ना ऑनरेबल सीएम जो मदीं पडून मध्यस्थ जावन आमचें खंय तरी सोल्युशन काडलेलें आसा आमी ताका रिस्पेक्ट दिवपाक जाय. फाल्यां जर तर आमकां करपाकूच जाय, परवा हाडोवपाक शकता न्ही, दिना न्ही डिसेंबरान तूं दिना न्ही, बंद करया मरे परतून. मेन मुद्दो कितें की बंद करपाक केन्नाय शक्य आसा. केन्नाय करूं शकता, चालू करपाक ते करया अशें म्हजें म्हणणें. आनी हांव स्टँड असोच करता. हांव तेंच्या वांगडा, हांव दीपक म्हणटा पळय हांव ना म्हणटा पळय, काल म्हजें स्टेटमेंट करता हांव ना. इशू हांव ना प्रश्न ना, हेजे पयलीं खूब आशिल्लो. अरे ट्रक म्हणजे म्हजेच, हांव आतां न्ही 1991 तुजेर आरोप जो जालो की जेन्ना सगळे ट्रकवाल्यांनी ठरयलें की आपण बंद करता म्हणून तुमी तुजी ट्रक धाडले चालू करपाक. हांवें चालू करपाक धाडले म्हजे पर्सनल ट्रक. तांकां आज दिसलें कितें की जेन्ना निलेश ट्रक धाडटा आमच्या अगेन्स्ट, आमच्या बरोबर ना म्हणून. एगेन्स्ट खंय धाडल्या रे साहेबा? अरे एगेन्स्ट म्हणजे म्हाजे 10 ट्रक चलपाचे, बाकीचे सगळे बंद धरपाचे अशे विशय आशिल्लो. म्हजो विशय आसलेलो की हांव तुमकां तेंको दिता, चालू करया. तूं पळय मिनींग कितले घेवपाक शकता. म्हजो मिनींग कितें जाल्यार हांव चालू करया, आमी चालू करया आनी मागीर सीएमा कडेन झगडया आनी करून घ्या. हो विशय जर सारको ना मागीर तांकां घेवन. पण म्हाज्या मनान सारको आसा, कित्याक आज पळय आज जे जोडपाचे पळय ओवर कितें आसा, ओवर आज वचना जाल्यार फाल्यां वयतलो. पूण जोड जावपाची आसली ती आतां आमकां जर पयशे मेळपाचे आशिल्ले जाल्यार ते आतां मेळपाचे, आतांच मेळपा जाय. फाल्यां म्हणून कितें फायदो? म्हणजे म्हजें म्हणणें हें. सो आय हॅड सेंड द ट्रक्स टू स्टार्ट सो दॅट एवरीबडी स्टार्ट. जेन्ना निलेशान ट्रक चालू करून धाडले, हर्ट ना 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 निलेशान ट्रक धाडले कित्याक तेंचे विचार सारके आसले. कित्याक चालू करून मागीर डिसेंबराक हांव तेच्या भाशणां तशेंच उलयताले आमी, कित्याक चालू करून आमी डिसेंबराक मिटिंगे बसया, आमकां सीएमान उतर दिलां. पूण ते म्हणटा मिनेरान खंय उतर दिलां आमकां. मिनेर कितें लागता? हांव ते म्हणटा. आनी अरे मिनेर कितें लागता जाल्यार दुसरे भाशेन इतले वर्सां मिनेर करूं ना न्ही. चीफ मिनिस्टर जेन्ना रेट पयलीं म्हाका सांग गायडलायन्स केन्ना ई ऑक्शन सोडून आमी बसलेली ई ऑक्शन रेट करून. ई ऑक्शनात जेन्ना आमी रेट घेतली सीएमान, तेच सीएमान हो सीएम आसा तेणेच करून दिल्ली 28%. सगळ्यांनी मान आशिल्ले. आतां हो सीएम जाता लास्ट टायम मागीर 2 वर्सां जावन आशिल्लो, बरें सोडून दिता, आमकां तेजेर उलोवपाचें ना. पूण जेन्ना हो सीएम सांगता की आमी करून दिता जाल्यार खंय तरी आमी आयकपाक जाय ना. बाबा तुमचेर एक हे आरोप जाता की तुमी हे इतली व्हडली करून दवरना की ते हातभायर वचपाक लागला. तुमी ते आटापा हाडपा जाय आशिल्लें, तुमी तुमची लिडरशिपी अंडर ते आतां हातभायर वचपाक लागला. सरकार इंटरव्यून जावन सुद्दां हातभायर वचपाक लागला. आतां जे ट्रक ओनर आसा ते सांगे तालुका, दारबांदोडे तालुका, कुडचडे, केपें, बिचोले, साखळी, आमोणा, कंप्लीट साऊथ बेल्टाचे ट्रक ओनर फेस तुमी जाल्यात ना. हांव एक कितें आसा, म्हाका ती मेजर मायनींग एक्सिबिशन म्हाजे हितून जाता, पूण म्हाका ते वचचें पडटा कितेंय म्हणजे वायट कितें जावचें न्ही म्हणून हांव थंय वता. आनी म्हाजें सदांच स्टेटमेंट आसता, चालू करपाचो स्टेटमेंट आसता. तुजी अपेक्षा कितें? ना लेट मी बी व्हेरी फ्रँक, व्हॉट इज युअर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हिम? हांव दीपक बाबाक ब्लेम करना. ओके, let us not blame anybody. I am asking a very simple, what is your expectation from him? What he should do? My expectation from Deepak is very simple. See, we have to respect the chair. Somebody we have to respect. अरे गॉड, देवाकडे आमी पांयां पडटा आनी आमी कितें तरी मागता मरे, मागता हरशी जाल्यार आमी पुजा कितें करता, कितलेच पुजा करता. बामणाक बसयता, भटांक बसयता, 21 भटांची पुजा जाता आनी कितें चालू आसता पुजा. खंय तरी आमकां लाभ येवपाक जाय म्हणून. आतां जेन्ना गोव्हर्मेंट, आमचो गोव्हर्मेंट म्हणल्यार चीफ मिनिस्टर जालो ना, चीफ मिनिस्टर वरांनी गोव्हर्मेंटाक कोण आसा गोंयांत, जाल्यार तो जेन्ना स्वता सांगता की आमी डिसेंबरान बसया जाल्यार विशय आनी कितें उरला. सो दीपक बाबान म्हाका सांगपाक, म्हाका दिसता तेणी कन्विन्स करपाचें आपणाच्या लोकांक, चालू करया. अशें बंद दवरून जे आसा ह्यो गोश्टी मेकळे जायना. कितें विशयान मागीर डिसेंबरान बंद दवरया, मागीर परमनंटली बंद दवरया जायना जाल्यार. पूण खंय तरी रेस्पेक्ट कोणा तरी दिवपाक पडटलो. You agree with this? Will you try to convince them? Will you try to get them on board? आमचे साऊथ गोवा ट्रक ओनर जे आसा त्यांचो खरोच मुख्यमंत्र्याचे विश्वास आसा, तशें तेंचे सरकाराचेर कांय तेजेर हें ना. हे जे सेजागोवाची कंपनी आसा ती विश्वासाक घेना. तेंचे कडेन एक दीस मिटींग तेणी करूं ना. तेणी समज एक दीस मिटींग करून थोडे प्रश्न तेंचे, बाबा आमी डिसेंबरान पासून उलया इतलें समज म्हटलेलें, ते कितेंय म्हणटा तुमी सीएमा कडेन चला म्हणटा. म्हणजे तेंकां एक भितरल्यान ते दुखयता. खरें हांवें आयकता, तुमी रिपोर्ट काडून पळया, ते कितेंय विचारले ट्रक ओनरांनी, तुमी सीएमा कडेन चला. अगेन इट्स अ मॅटर ऑफ इंटरप्रिटेशन. फाल्यां जर एक मायनिंग कंपनी सांगता, इन दिस केस इट इज सेजागोवा, की चला तुम्ही सीएमा विचारा, सीएम जे सांगता ते जालें. सो जाल्यार तरी तो म्हणटा सीएमाचेर विश्वास दवर. सारकें एक्झॅक्टली सीएमाचे विश्वास आमचो आसा, अजुनूय आसा. ट्रकवाल्याचे फाल्यां समज तुमी सुद्दां मुलाखत घेत, सीएमाचे विश्वास तांकां 100% आसा. मागीर स्टार्ट कित्याक जायना? हे मिनेर जे म्हणजे खास करून सेजागोवा वेदांता म्हणटा तो एक गजाल तांचे म्हणणे, हांवें तुका सांगलें आय विल जस्ट ब्रिंग यू टू लायट. तुका खबर ना ही बातमी. अशेंच करून सावड्डेचो सरपंच, अशें करून साऊथ गोवाचे ते थोडे मेंबर, अशें करून बाकीचे म्हणजे ऑफिसान हांव नाशिल्लो, हांव सुसेगाद म्हणजे लोकांक आशिल्लो, 8 जाण येयले आनी म्हणपाक लागले की अशें आमी मेमोरंडम दिलां. खंय दिलां? सेजागोवाचे. आनी हे मेमोरंडम सगळे आमदारांक दिता. आमी दी मेमोरंडम वाचले. हांवें म्हणलें हांव उलयलो
मेंबरान म्हटलं आनी कितें इश्यू तुमचो ना म्हणपाक लागले ते म्हणपाक लागले तुमी कित्याक चालू हांवें विचारलें कित्याक चालू कर ना म्हणपाक लागले शेजाक गो सांगता आमी दितले आनी मागीर दिवचे ना अशें म्हणपाक लागले हांवें कितें म्हणलें हांव म्हणलें नोट मारता आनी हांव म्हणलें तेंकडे लेखी घेता की जी लोक सरकारी रेट सांगतात ते रेटीन जे गायडलायन्स दिता ते रेटीन तुमी पेमेंट करतले अशें गायडलायन्स दितले करतले हांवें लेटर केलें म्हाका रिप्लाय येयलो की आमी मानता म्हण पण हे आता हार्ड कॉपी माझ्या कडेन अजूनही आसा हाडूंक You ना are making a major statement. आय एम मेकिंग अ You are स्टेटमेंट making I that am you are giving you saying that you are having in writing from Sezagoa That- that they have agreed for the rates. they have agreed to the government rates which they are saying no they will not give afterwards they are Government rate. claiming major. they are Government claiming rate. मागीर This is major. आनी कितें करपाचें मागीर सांग आनी करें निलेशान लेटर धाडले सेजागोवा हय. गव्हर्नमेंट रेटचो पयलीं डिक्लेअर जालो तो हय. म्हणजे 11 रुपीज 50 पैसा 12 रुपीज आणि 12.50 बरोबर. तो स्लॅब जसो घातला तसेच त्यांनी लेटर घातले त्यांनी निलेश काब्राला लेटर धाडले आपण ओके हय. आपण रेट दिता पूण लोक थंय 8 आनी एक 50 पैसा चड मागता न्ही अरे बरें लिडरशीप No, म्हणटा आता see, now the point is, see, now the point, आता म्हाका दिसता म्हाका सगळे मायनिंग एरियांतले सगळे आमदार हांगा ब्लेक शो करूं शकना हांव Who blame is करना. going to take the responsibility to get everybody along? त्यांनी ते लेटराची समज इतलेंच मेन्शन केलें आपण आफ्टर डिसेंबर आमी परतून बसया कितें आनी mention डिस्कस करूया करतले? See, अशें म्हणून आता आमी सेजागोवान CM केलो कडे विषय करता सोंपलेलो न्ही ना पण आमी ते ते कितें म्हणून सेजागोवा करतले? विषय वाडो सोदता अरे तू समजना सेजागोवा विषय वाडो point सोदता is- हांव एक विचारता सेजागोवाक ती मायन चालू जाल्ली नाका सीएम जेन्ना स्टेटमेंट सेजागोवाचो ओनर जो आसा CM चे rating जे वेदांता उरता. तो उरता अरे आउटसाइड गोवा सीएम फुडें सांगतलो ते रेडी आसतलेच न्ही गायडलायन्स पळय सीएम तेणी हांवें लेटर कितें बरयल्लें हय. लेटर बरयल्लें की एज पर गव्हर्नमेंट गायडलायन्स तुम्ही मानतले हो ना फाल्यां आमी सीएम कडेन उलोवप सीएमान सांगलें न्ही डिसेंबरान बसपाक जाय सीएम कडेन उलोवन मागीर सीएम गायडलायन दितलो डिसेंबरान बसपा म्हणून सेजागोवान एक मेन्शन डिसेंबरान केलें बसपाक कित्याक जाय त्यांनी म्हाका फोन म्हणजे केलो आमकां चीफ मिनिस्टर कडेन बरोवन घेवूं पडलें आतां डिसेंबरान सीएम बसपाक लागल्या म्हणना हांव सीएम No, तांचें म्हणणें कितें की हांगा अशी परिस्थिती जाल्या की कोणूच कोणाचे विश्वास दवरपाक तयार ना सेजागोवा आता तुमकां खबर आहा, आमी गोंयकाराक एक गजाल म्हत्वाची ते म्हळ्यार बिझनेस उतर करता सेजागोवा हा, उतर. बरोबर तेणी गोंयकाराचो म्हाका business स्टेटमेंट हो उतराचेर चलता तेणी स्टेटमेंट केलो की सेजागोवा मानून घेना आणि मागीर सांगता एक आणि करता एक म्हणजे हांवें लेटर बरयलें आनी बरोवन लेखी घेतले तेजे की गायडलायन्स जे आसा See, ते हे मानतले आतां लेखी आसा मागीर दुसरी गजाल तो प्रश्न आहा की अल्टिमेटली आमच्या गोंयकाराक उतर म्हत्वाचें गोंयकार उतराचेर जगता पूण तेणी फाटले 2 वर्सां त्यांनी फटयल न्ही उतर तो म्हणटा की 2 वर्सां भितर सीएम वेगळो आशिल्लो पूण आतां सीएम वेगळो आसा सेजागोवा वेदांतान फटयले न्ही तो म्हणटा सीएम वेगळो आनी आसा सीएम सेजागोवा इंटरव्यून जाता वेदांताचे- सीएम म्हणटा आपूण पळयता सेजागोवा आनी कितें करपाचें वेदांताचें कारण कितें तेजो ओनर उरता आउटसायड गोवा आनी हे जे ऑफिसर आसा ते महाबुदवंत ते एक फुडले एक विचाराचे ना पण आता तुम्ही म्हाका एक गजाल तेंकां- सांगात. आता सद्याक गोंयचे सगळे ट्रकवाले हय, एकठांय पूण जाल्यात. अशें बंद करीत- अल्टिमेटली तुमच्या लिडरशिपीनच हो गुंत सोडोवपा जाय अल्टिमेटली लिडरशिप ना कितें प्रॉब्लेम सॉल्व जावपा जाय लिडरशिप कॅनॉट बी सेईंग दॅट आज आमी ते- प्रॉब्लेम आज ते- अराउंड one side आज ते- leadership. आज Leadership ते- is able to take everything आज into ते action. करेक्ट सेजागो- अँड देन अल्टिमेटली Then सॉल्व ultimately इट solution. हय आता आज how ते we are सेजागोवा पेएबल पुलीस फोर्स हाडटा पेएबल ते पे करून हाडटा ते आज ते सेजागोवा ग्रुप करपाक पयशे स्पेंड करता आज सेजागोवा ना, पण एक ट्रक गजाल ओनराक सांगात, सांगता हांगा आपूण जेन्ना 1 मुख्यमंत्री point- मोदी पडला ना, आज सेजागोवा ते प्रत्येक ट्रक ओनराक फोन करता तेंचे लिडर जे आसा तांकां 1.5 म्हणजे 1.5 लाख अकाउंटाक घालता हांव स्टार्ट करा म्हणून काम ना तर पळय ते अशें बाबा करून एक गजाल तेणी जाली फुटाफूट एक घालता. एक प्रश्न जालो गांवाक फुटाफूट लेट मी गेट इट घालता. इनटू प्रॉपर पर्स्पेक्टिव्ह एक जाली लोकांक- सेजागोवा ही एक मायनिंग कंपनी जाली बाकीचे देर आर अदर्स नो देर आर अदर्स आज परिस्थिती किती आसा बिकॉज सेजागोवा हॅज टू फीड इट्स पिग आयर्न प्लांट सेजागोवा हॅज द अर्जन्सी बरोबर बिकॉज ऑफ दॅट अर्जन्सी बाकी सगळे जाण उगी रावल्यात हे कितें जाता ते पळोवया मागीर आमगे कितें करपाचें ठरवया म्हण दॅट इज द स्टँड अदर मायनिंग पण फाल्यां हो प्रश्न प्रत्येक मायनिंग कंपनीचो येतलो प्रत्येक मायनिंग प्रमोद, कंपनी येतली you are not aware. देन अल्टिमेटली इट इज द गव्हर्नमेंट वेज इंटरव्यू पळय हांव तुका आनीक सांगता या दीपक आसतना आमचे जे मिटींग आसली सीएम वांगडा ते 2 जाण लीज होल्डर आशिल्ले व्हडले प्रामाणीक नांव घेना इज नॉट करेक्ट मॅटर सगळे मिटींग जी जाली तेंचे उजी जाली वयल्यान तो म्हणटा पळय वेदांता भायर आसा आमचे लोकल भायर लीज होल्डर आशिल्ले पळय ते सांगपाक लागले की ना ही रेट आमकां जायना जमपाक फॉरेस्टान सीएम सांगता म्हणून आमी दिता हो स्टेटमेंट केल्लो आसा नाल्यार सांगता हय, दीपकाक हय, exactly, आनी लीज होल्डर आशिल्ले तू म्हणटा की फाल्यां 15 रुपया मागले तेणे दिवपा नाका ते पयशे सीएमान सीएम एज वर्क ऑन इकॉनॉमिक्स आनी हे डिसायडेड न्ही Correct. खंय तरी बेस्तो सीएम फाल्यां 12:30 कर 11 कर म्हणून How सांगून can खंय anybody तरी say ताका कोणे तरी गायड केला कितें तरी केला आनी ताका सांगला न्ही आनी तेणे तेंचे उजी सांगला आमी डिसेंबरान तेणे एग्री केल्या की डिसेंबरान जर कितें जालें जाल्यार आमी परतून बसया म्हणजे तेन्ना सेजागोवा सोड कित्याक तो ओनर इज आउटसायड गोवा पूण आमचे गोंयचे लीज होल्डर 2 जाण आशिल्ले म्हजो प्रश्न तोच आसा की सेजागोवा ही एक मायनिंग कंपनी जाली
आज तांकां अर्जन्सी आसा म्हणून इश्यू चल्ला, फाल्यां बाकीचे आसात. सो जेन्ना सगळी इंडस्ट्री आसा, सगळे ट्रक ओनर आसा आनी बाकीचे लोक डिपेंडंट आसात, अशी परिस्थिती जेन्ना सरकार मदीं पडला, डोंट यू थिंक लिडरशीप वायज एटलिस्ट मायनिंग बेल्टांतल्या आमदारांनी एकठांय येवन हो चालू करपाच्या दृश्टींतल्यान काम करपाक जाय? डोंट यू थिंक? आनी कितें करपाक जाय पडटलें आतां तें करतलो जाल्यार? किती करता म्हणजे एक हातीन ताळी वाजना, ताळी वाजोवपाक दोन्ही हात जाय पडटा. तो म्हणटा दुसरो हात सीएम, तुम्ही म्हणटा दुसरो हात सेजागोवा. हा, दुसरा एक हात ट्रकवाले आणि एक हात जागोवा. तो म्हणटा दुसरो हात सीएम आणि काय म्हणटा मदीं? दोन्ही हात सीएमाकडे असा. तो म्हणटा सीएमान मदीं हात घाला, सीएम शेकंड करता. तूं कितें म्हणटा? दोन्ही हातांनी सीएमान हात घाला आणि सीएम शेकंड करता. हांव म्हणटा आमचे पयर सीएमान हातूच नाका. आमी जेन्ना आमचो गोंयचो मेन जो आसा तो सांगता आपण डिसेंबरान बसून पुतून पळया वाडल्या, आपण गॅरंटी घेता, आपण करून घेता. आतां कशें तेणें 9:30 वयल्यान दिपक बाबान सांगला की पयलीं चालू आसली 9:30 रेट दिल्ली, आतां ती 11:30 केल्या. हय मरे, पयलीं कोडली तूं आमणां कितली आसली? 9:30 आतां ती 11:30 रुपया केल्या. 2 रुपया वाड जाली. पण कित तरी वाडयला न्ही. आतां तुमी ताका तेज्या उतराक तुमी चालू करपा जाय आसलें. मागीर तो डिसेंबरान करपा जाय आसलो, तो आयकनाल्या बंद करपा जाय आसलें. पण हे विशय खंय गेले हांव म्हणटा? म्हणजे ते विशय खंय उरता? हे सीएम जेन्ना सांगता पळय सेजा गोवा आनी कोण चौगले आनी सालवंकर आनी फोबेंतो कोण लागना. सीएम जेन्ना तरायता, सीएम जेन्ना तुका सांगता आपण करून घेता, मागीर आनी कितें उरलां? हांव नको खंयचे ट्रक आनी कितें आसा पळय. हांव सांगता पळय थोडे, हांव दीपक बाबाचें म्हणना, पूण थोडे आसा पळय ते इगोस्टीक जाल्या. आतां कितें जालां, 2 वर्सां बंद, 2 म्हयने बंद दवरल्या न्ही. आतां कितें तरी दिवपाक जाय. फाल्यां 10 पयशे वाडू, फाल्यां 4 आणे वाडू, पण हांवें वाडयले हें दाखोवपाक पळय. तूं इगो जावपाक जायना. इगो जालो पळय हें पाड पडला. आनी थंय थोडे लिडर आसा ते इगो घेवन बसल्या. फाल्यां 10 पयशे तांकां वाडले पळय, हांवें वाडून घेतले अशे भाशेन चालू करपाचें आसता. म्हजी एकच गजाल फायनल, चित्र लोकां मुखार आसा, परिस्थिती लोकां मुखार आसा. म्हणजे सादी एकच हें सारकें, मायनिंग बेल्टांतले तुमी सगळे जाण एकठांय येवन एक अशी लिडरशीप दितले जातूंतल्यान एटलिस्ट इकॉनॉमी मायनिंगेची परत चलपाक सुरू जातली आनी जे लोक डिपेंडंट आसात तांगेले पोटा पाण्याचो प्रश्न तरी सुरू जातलो. मागीर 50 पयशे वाडोवपाचे, 25 पयशे वाडोवपाचे हें सायमल्टेनियसली करपा जाता. इतली तरी तुमी करून घेतले हें उतर तुमी दितात? ह्या दिवाळी सायलन्स सारकें तुमी दिना उतर. हांव म्हाजें तुका सांगता न्ही, म्हाजें तुका विचारता न्हू प्रश्न, हांव सांगता ट्रकवाल्या कडेन कॅमेराचेर सांगता तुमच्या की तेणी चालू करपाक जाय. आमी आसतना, हांव आसतना, म्हणजे म्हाजे विश्वास ना, दिपकाचेर विश्वास दवर, मला तेजेर चड विश्वास आसा, म्हजेर ना. अशें दिसया अशें दाखयल्लें, पूण तशें ना तें. म्हाजेर ते थोडे पळय ट्रक ओनर आसा, तितले म्हजे कडेन ट्रक ओनर आसा ते चालू करया म्हूण सांगपी. नाल्यार हांव पिसोनी वचोन ते करपाक आसूं आसलें बंद, मागीर ते फरक पडटा. पण म्हाजे कडेन येता लोक सांगता तेजी परिस्थिती, हांव एकूच सांगता. म्हाका एकूच सांगात, चालू करचें हाजेर तरी तुमी एग्री आहात? हय, म्हाजो व्यवसाय तो पयलींच्यान. चालू करचें हाजेर तुमी एग्री आहात? चालू म्हणजे चालूच उरपा जाय. म्हणजे मायनिंग बंद जाल्यार तुमी एक गजाल आज एग्री करतात की हें चालू उरपाक जाय आनी बाकीची डिस्कशन सायमल्टेनियस जावपाक शकता. पूण सेजा गोवान मातशें समज टेबल आतां सेजा गोवा म्हणटा तो टेबलार येवन मातशें सेजा गोवा कित्याक लागता रे? तेणी सांगत कोण सेजा गोवा कोण? आमी ताका डिमांड दिता, अरे चीफ मिनिस्टर वयर सेजा गोवा ना. हांव मानता मुख्यमंत्रीचो आज आमची वाटेन आसा. आज म्हाजें सद्दां डिस्कशन आसतलें, हांव कसोच आयकचो ना. चीफ मिनिस्टर जर म्हाजो आसा आनी तो सांगता की अशें करया, जाल्यार हांव चीफ मिनिस्टराक सांगता तें करता. लोकां मागीर कितें उलो, कित्याक म्हाका तेजेर विश्वास चीफ मिनिस्टराचेर विश्वास ना आसा. जालें मरे, विश्वास आसा. आज आमी सरकार जे चलयता आसतना सामकें सरकार चलता. हांव GSIDC चेअरमॅन आसा. म्हाजी जी फाटली कितली पेंडिंग टोटल बिलां मुख्यमंत्र्यान पेड केल्या आनी आज नवे नवे इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यांनी घेतल्या. मागीर एक मेसेज आमी इतल्यांक दिवपाक शकतात की स्टार्ट जावप गरजेचें, बाकीची सगळी डिस्कशन सायमल्टेनियसली जावपाक शकता. आतां हांव एकूच रिक्वेस्ट करता, हांव दीपकाक रिक्वेस्ट करता, आयच्यान तुमी पयलीं वचोन चालू कर, फाल्यां चालू कर म्हणून सांग. 8 आणे दिवपाचे, 1 रुपया दिवपाचे, आमी सीएम कडेन झगडून करया. ओके, हांव टायम सारको सोंपला. बट म्हाका दिसता ह्या एक पॉझिटिव्ह नोटाचेर आमी हांगा थांबपाक शकतात की ट्रान्सपोर्ट सुरू जावचो. अल्टिमेटली प्रत्येकाच्या पोटा पाण्याचो प्रश्न आसा, कितलेशेच लाखांनी लोक ताजेर डिपेंडंट आसात आनी अल्टिमेटली बंद उरले जशें तुवें सांगलें म्हणून कोणाचोच कांयच फायदो जायना, कोणाचोच फायदो जायना. देश धरून, इंडिव्हिज्युअल मनीस धरून सगळ्यांचें नुकसान जाता. तें जावचें न्ही. आनी तो सेन्स आमची पॉलिटिकल लिडरशीप मातशी दाखयतली, इतलीच हांव मागता. आनी हांगा थांबता. आयले दोगी जाण इतलो सगळो इश्यू पेटिल्लो आसतना आनी ही मुलाखती. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.